विसा उपरांत येवकार पिसुल्ल्या सरकारी हायस्कॉलांत शेनवारा बाजार दीस मनयलो। विद्यार्थ्यांक शिक्षणा बरोबर दिवण घेवणाचेर शिक्षण दिवपाक इश्कॉलान हो बाजार दीस आयोजीत केल्लो। आरडीएक्स गोवा खातीर पिसुल्लेच्यान निदेश परवार। फक्त उबे रावन पळयता पूण आमकां कशें करपाचें कशें कितें करपाचें तें आमकां कळना। पूण आयज आमच्यानी बाजारडे केल्लेलो आसा तें आमकां कळटा की कशें विकपाचें कशें दिवपाचें तेंकां अशें। आनी आमकां पालकांनी भितर मदत केल्ली आसा घरांतलें सगळें सामान दिवपाक आनी तितून टिचरींनी सुद्दां मदत केल्ली आसा आमकां। आनी बऱ्या हितून आमचें आयज कशी करप हाचें ज्ञान मेळटलें। इवन भुरगीं जी आसा ती कांय भुरग्यांचेर हांगा नॅगेटीव इफेक्टूय जातलो की जर तांचें कितें उरलें जर साहित्य जाल्यार गेल्या उपरांत तांकां मनान खंय तरी दिसतलें की आपलें हें वचून आनी ते विचार करपाक लागतले। आनी ज्या वेळाचेर ते विचार करतले तेन्ना तांकां कळटलें की आयुश्यान अपयश जरी आयलें अपयशी यशाची पयली पायरी आसतली आनी ज्या वेळाचेर ते फुडें वयतली ती नेटान फुडें वयतली आनी आयुश्यान फुडें खंयच ती कमी पडची ना। तांकां बाजारा बद्दलचें ज्ञान मेळटलें। हे उपक्रमाचे जेन्ना घडोवन हाडले आनी हो आयज हांगा हाडला तो एक व्हड प्रमाणान कॉम्प्लेक्साचो आसा। हाज्या पयलीं हांव गेल्लो खुबश्या उपक्रमाक पण थंय थोडीच भुरगीं आसतालीं। आयज हांगासर तांकां एक दिसता की तांच्यांनी होंडाचो बाजार पळयलो आसतलो साखळेचो बाजार पळयलो आसतलो पण देवान घेवन कशी करप आनी कशें इनकम मेळटा ताचें प्रॉफीट लॉस हाचेर तांकां सगळं ज्ञान मेळटलें।